की जी परमनंट बिल्डींग प्रायमरी हेल्थ सेंटरा खातीर हाज्या फाटल्यान येतली आनी तेन्नाच सांगूंक जाता की तो जागा जो आसा हो ग्रावंडाक दिवपाक न्ही, आमकां लोकांच्या आरोग्याची काळजी आसा, आमकां ताका दिवपाक जाय। एकदां जर ग्रावंडाक दिलो जाल्यार फाल्यां सकाळी ग्रावंडाचो हक्क लागू जातलो, आमचो तो परमनंट ग्रावंड म्हणटले, आमकां तें करपाचें ना। ग्रावंडाक जागा आयज कुमुदती कडेन माग नाजाल्यार आनी कोणा कडेन माग, ग्रावंड थंय हांव करून दिता, तुमी एनओसी घेवपाची। वीच इज द 12 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसतलें, म्हणजे 6 बेड फॉर द फिमेल सेक्शन, 6 बेड फॉर द मेल सेक्शन, अशें म्हणून पूर्ण वेळ ज्या हॉस्पिटलान म्हणजे 24 तास दोतोर आसतलो अशा पद्दतीचें हॉस्पिटल कदाचित सुरू करपाक आमकां आनी 6 म्हयने लागतले। फुडल्या 5 वर्सांनी वेळग्यान प्रशस्त पैकी प्राथमीक आरोग्य केंद्र हांगा आसतलें, प्रशस्त पैकी डिस्ट्रिक्ट आयुष हॉस्पिटल आमच्या वेळगेंतल्या त्या पठाराचेर आसतलें। अजुनूय बी वेळग्या कुमुदात जर सहकार्य करीत जाल्यार हांव सांगता की फाटले फावटी हांवें ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमकां जवळपास 2 कोटी रुपया मोडून व्हडलो हॉल बांदपाचो ऑलरेडी प्रोविजन आशिल्लें, पण कोणीच जागो दिलो ना।